तुमकां खबर आसतली काल पंचायतीन आमी हांगासर विजीट दिल्ली. सो ओवरऑल हांगासली आतां जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांची 6 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर सुमार जागा गेल्ली आसा. म्हणल्यार आयज मेरेन तांकां हांगासर कितेंच तेजो मोबदलो दिवंक ना, नाल्यार आनी तांकां कसलेंच आश्वासन दिवंक ना. आमी सगळे जाण आपले ते जमनीक लागून कोर्टान थोडे झगडटात, थोडे मंत्री कडची वयतात, मागतात, पूण तेजेर कितें जावंक ना. ह्यो जाल्लो जाग्यांचो विशय. बट जी इलेक्ट्रॉनीक सिटी हो कॉन्सेप्ट हाडलेलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक सांगलेलें की हांगासर मोठ्या प्रमाणान रोजगार निर्मिती जातली आनी एक आशा जाल्लेली आमकां कित्याक लागून की जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचे जे उद्घाटन जाल्लेलें उद्घाटन न्हू मोपा एअरपोर्टाचे जे फावंडेशन स्टोन लेयींग जाल्लेलो त्याच बरोबर इलेक्ट्रॉनीक सिटीचोय फावंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या हातीन जाल्लेलो. सो आतां मोपा एअरपोर्ट हो रेडी जाल्लेलो आसा अशें म्हणटात. तेजे उद्घाटनूय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या हातीनूच जातलें अशेंय आयकोंक येता. त्याच बरोबर एक अपेक्षा जाल्लेली दिसलेली की हांगासलेवूय इलेक्ट्रॉनीक सिटीचें कितें तरी जातलें आनी तेवूय आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीच्याच हातीन जातलें अशें जाल्लेलें. पूण आयची जर स्थिती पळयत हांगासर जाल्यार आजून मेरेन हांगासर चड कितें काम जावंकूच ना. फक्त जर तुमकां दिसतात जाल्यार रस्ते दिसतले. त्या भायर जे कितें एक मेन रस्तो जो जोडलो गेल्लो जातलो जो इलेक्ट्रॉनीक सिटीनसून हायवे मेरेन नॅशनल हायवे. सो नॅशनल हायवेक मेरेन तेजें एक्विजिशन जालां काय ना हेवूय कितें खबर ना, कसलेंच काम ना. सो बेसिकली जर खंयची कंपनी बरी येतली जाल्यार ह्या इलेक्ट्रॉनीक सिटीन जाल्यार तांकां येवपाक रोड ना. सो तो रोडूय जावंक ना. सो फाटीं म्हाका दिसता काही म्हयन्या पूर्वी कार्यक्रम केल्लो की हांगासर कंपनी कश्यो हाडपाच्यो आनी त्या कंपनीक कितें एक प्रेजेंटेशन दिल्लेलें अशें कितें. पूण मागीर तेजें कांयच जावंक ना. म्हणजे कोणीनूच हांगासर इंट्रस्ट दाखोवंक ना. सो ह्यो इंट्रस्ट दाखोवंक ना तेन्ना एक प्रश्न पडटा की कित्याक लागून हांगासर कंपनी येवंक सोदिना जेन्ना आमी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पण ग्रोईंग ह्याच्या इकॉनॉमी पयलीं म्हणटात सुद्धा तेन्ना. रोहन खंवटे हांगा येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांणी अशें म्हटलेलें की विदीन 2 मंथ्स ऑर 3 मंथ्स काम सुरू जातलें अशें पळय. सो ताचेर तुमचें कितें तरी म्हणणें आसा तर ते खोटें आसा काय कितें? ना आयची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमकां पंचायतीक ह्या हितून कॉन्फिडन्सान तरी घेवंक ना ह्या बाबतींत. सो आमकां पंचायतीक कितेंच खबर ना. सो तेका लागून जर कितें चालू आसा जाल्यार आमकां कशें कळटलें. जर खंयची कंपनीक जर अलॉट केला नाल्यार कंपनीक दिवंक सोदता नाल्यार खंयच्यो प्रपोज जाल्यात कंपनी नाल्यार खंयच्यो कंपनी येतल्यो बेरोजगार म्हणजे कसले स्कील लेबर जाय पडटले, कितले तरणाट्यांक हांगासर कामां मेळटलीं, कसले भुरगे जाय पडटले, आमकां ह्या पंचायतीक तशें अजून कांयच तेंच्यांनी सांगूंक ना. सो हाच्या संदर्भात तुमी कन्सर्न MLA आसा सो तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट बी तशें कितें केल्लें? पळय आमी एकदां कन्सर्न MLAक हांगासलो प्रश्न सांगलेलो. ते कन्सर्न MLAन तेजी दखल घेवन तेन्ना IT मिनिस्टराक रोहन खंवटेक आनी हांकां घेवन येयल्लेले कोणाक चॅरपर्सन ऑफ तांकां घेवन येयल्लेले. सो तेज्या प्रमाणे तेणी आपूण कितें ना कितें तो प्रयत्न चालूच आसात. बट एट द एंड ऑफ द डे कितें जाता की कितें जाता तेजेर आमकां विश्वास न्हू. सो काम तेंचें चालूच आसा ह्या आमदाराचें. ही एक बरी गोश्ट की तो आपले एफर्ट्स घालता. बट आमकां तें काम जाल्लें जाय. आमकांय पंचायतीन विश्वासान घेवंक जाय. कित्याक आमकां जर विश्वासान घेयना जाल्यार आमकांच खबर ना जर कितें येता कशें कितें जातलें जाल्यार आमी लोकांक कितें सांगतले. लोकांचो डिमांड आसलेलो म्हणून तुमी इन्स्पेक्शन केलें? लोकांचो डिमांड आसलेलो म्हणून इन्स्पेक्शन करूंक ना. आमी इन्स्पेक्शन मुद्दम केल्लें कित्याक सांग आतां मोपा एअरपोर्ट त्या टायमाचेर आनी ह्यो दोनूय एकदांच फावंडेशन जाल्लेलो. सो आमी आतां पळोवंक सोदी की कितें काम चालू आसा तें. म्हटल्यार हांगासर जर येवन पळयत जाल्यार तशें कितें व्हडलें काम अशें चालू अशें दिसना. पयलें म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनीक सिटी आतां जाता म्हणून अजुनूय कांयच ना. आमचे ग्रामसभेकूय बोबाळ जालो की इलेक्ट्रीक सिटी केन्ना जातली आनी आमच्या लोकांचे जागे गेल्या. तुमी कितें केल्यात, पंचायतीन कितें केल्यात. तेन्ना आमी पंचायतींतल्यान ठराव म्हणजे एक डिसिजन घेतले की आमी आतां पर्सनली वचोन आमी कोण इलेक्ट्रॉनीक सिटीचे चॅरपर्सन आसा तांकां मेळटली. कित्याक लोक म्हणटा आमचे हांगाचे जागे गेल्या, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले काय ना, हांगर कसली कंपनीज येतल्यो, कसले जॉब आसतले. ते हितून आमी आतां पर्सनली वचोन चॅरपर्सनाक मेळपाकूच आसा. हांगर आमी आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली म्हटल्यार हांगर पळोवंक गेल्यार हांगर सद्याक कांयच
हे चालू दिसना. सो त्या खातीर पयलीं आमी हे इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली आनी आतां आमी पर्सनली वचोन आमी मेळोन आतां जाणून घेतली आनी एक रिक्वेस्टूय करतली की जे कितें हांगर कंपनीज येतल्यो कितें येतल्यो आमच्या गांवान आनी आमच्या गांवाच्या लोकांचो जागो गेला, सो तेका आमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन दिया म्हणून, कित्याक आजून मेरेन आमकां पंचायतीक कसलेंच इन्फॉर्मेशन आजून ना.